Jeremiah chapter 5 verse 14. देखून सरेस्पोर दंड बरसो देव अशें म्हणटा, ती अशें उलयल्यान देखून हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडान उजो जायशी करतलो आनी ही परजा लांकूड जायशी करतलो आनी उजो तांकां ग्राशितलो. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मकतेन खरे पाजल्या दोन दरेच्या तलवारी प्रासड कातरूंक शकतात असले. प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. मनशाचे काळजांतले अत्रेक ते पारखिता. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 36. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळ्यो संसार जोडलोच म्हणया, हातूं तर ताका कितें फायदो. लूक चॅप्टर 7 वर्स 11 to 13. जेजू विधवीच्या पुताक जिवंत करता. हाचे उपरांत जेजू नाईन नांवाच्या एका शहराक गेलो. ताचे शीस आनी वोडी एक लोकांचो मैताचे सांगाता गेलो. शहराच्या दरवट्यासरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलो सुपूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक समूह तिचे सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताचे काळीज कळवळ्यान भरले. रडा नाका म्हणलो तो तिका. साम चॅप्टर 91 वर्स 11 and 12. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. पात्राक तुजो पांया तळला जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळ धरतले. आयजाय चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान बेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाची दाराची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सुसरेस्पोर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. आयजाय चॅप्टर 66 वर्स 13. जशे एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुझे नाव वळखातात ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सरेस्परा सांडून घालिनाय. साम चॅप्टर 16 वर्स 2. सरेस्पराक हांव सांगता, तुमचो म्हजो सोमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. साम चॅप्टर 18 वर्स 30. देवाची वाट परिपूर्ण, सरेस्पराचे उतार उजान पारखिला, ताचे ते आसरो घेतल्या सोमेस्तांक तो एक डाल. साम चॅप्टर 62 वर्स 2. तोसू मुझे कडाप मुझे तारण, मुझे कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. साम चॅप्टर 97 वर्स 10. जी वाईट असो द्वेष करता तांचो सरेस्पोर मोग करता. आपल्या भक्ताचो तो जीव सांबाळता आनी नसत्यांच्या हातांतलो तांकां निवारता.